पडटा आणि ग्रामपुरुष थळान आमी सगळे हांगा आसा ताका नमस्कार करून आयच्या बॅडमिंटन कोर्ट आणि ब्युटिफिकेशनाच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मध्ये साउथ गोवा जिल्हा परिषदाचो डेप्युटी अध्यक्ष सिद्धार्थ बाब गांव देसाई तसेच आमचे ह्या वाठाराचे पंच आणि गांवचे सरपंच शेळडेची कविताबाई गांव देसाई तसोच आमचो डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाब गांव देसाई तसेच आमचो काउन्सिलर विश्वास बाब तसेच आमचे आदले पंच आणि आताचे मंडल बीजेपीचे मंडल अध्यक्ष मनोज बाब ह्या वाठाराचे आमचे संदेश बाब बाबू तसेच ज्येष्ठ नागरिक उल्हास बाब आमचो चंद्रशेखर बुतनाटाचो अध्यक्ष शशांक बाब आमचे विवेक बाब शैलेश बाब सिद्धू बाब तसेच आमचे सूत्रसंचालन करपी दोतोर सर्वानंद हाका हांव दोतोर म्हणटा की आतांच ताणें डिग्री घेतल्या दोतोराची दोतोर सर्वानंद फुडल्यान आसलेले आमचे सगळे ग्रामवस्त पत्रकार भाव वगाळ भाव आणि भयणींनो खुबशे गोष्टी ज्यो ह्या दिसांनी 5 वर्सां सिद्धार्थाच्या टर्माक खुबशे बरेपण हांगा वाठारांत येयल्ले आसा आणि ह्या वाठारांत येवपाचें कारण कितें की सिद्धार्थ बाबाची खालतीपण आणि सिद्धार्थ बाब आपणाचे जे वाठारांत जे आमी काम करता तेन्ना सगळ्यांचे मानधन घेवन फुडें काम करता आणि लोकांक जे दिसता म्हणजे खंय तरी हे काम करतरी हे खूब वर्सां दिसतले मागीर आमी मेंटेन करपाक जाय गांवच्यांनी पूण काम करतरी हे दिसपाक जशें आज हो पीपीएफ तर्फाचो तेणें बॅडमिंटन कोर्ट केला आनी करता एकूच विशय की हांगा आपण खेळटलो हेच गांवचो तो आणि हेजे खातीर तेणें हे वाठारांचें डेव्हलपमेंट केला म्हणून हांव ताका शाबासकी दिता तशेंच आयचे ग्रामपुरुष स्पोर्ट्स क्लब आयच्या निमित्तान आयजूच बॅडमिंटन टुर्नामेंट घडटा पयला फाटल्यान म्हणजे बोर्ड आसता 15,000 10,000 5,000 टुर्नामेंटाचे प्रायज आणि आता हे इनॉग्रेशन फंक्शन जातरी ग्रामपुरुष जे स्पोर्ट्स क्लब आसा ह्या वाठाराचो तो खूब वर्सां बंद पडलो ताणें रिवायव केला भुरग्यांनी हांव तांकांय शाबासकी दिता आणि ते खुबशे गोष्टी करपाक फुडें सरता आणि त्यांचे भितर युनिटी असता ही युनिटी तशीच उरची खंयचे जे डिफरन्सीस असता ते पयस दवरपाक जाय आणि हे पयस दवरले जाल्यार कितें आसा की सगळे एकजुटीन जर काम केले जाल्यार गांवांनूय बरेपण येता आणि भुरग्यां मदीं बरेपण उरता आणि तितून भितर आमी एकठांय रावले जाल्यार फुडें आमची कामां बरी भाशेन फुडें वयता सो आज दुसरी गोष्ट जी आज सर्वण बाबान सांगली की थोडे दिस म्हज्या मतदारसंघात तरी पडना